नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टेकार या कार्यावळीत तुमका प्रत्येक येवकार. आज आमचे मध्ये आसात राजन बाब तालक. करण बाब तुमका येवकार. राजन बाब हे नामनेचे सिनेमा दिग्दर्शक, नाटकातले एक बऱ्यापैकी दिग्दर्शक, तंत्रज्ञ आणि आता ताणी रवींद्र भवन मडगावचे अध्यक्ष म्हणून ताणी ताबो घेतला. आणि तांचो एक हे आसा, एक हो रवींद्र भवन कशें फुडें व्हरपाचें तांचो एक प्लॅन आसा. आनी ते सदांच म्हणटात की मडगांव हे एक तेंपाचेर गोंयची सांस्कृतीक राजधानी अशें मडगांवाक म्हणटाले. पूण थोडे मदीं कांय कारणाक लागून ही जी वळख आसा ती पुसून वता काय कितें अशें दिसतालें. म्हाका एक सांग, तुका सगळ्याकय पयलीं तुका एक प्रश्न विचारता. तूं बिल्डर, तूं तुजें खरें काम बिल्डर काय हे आमचे सांस्कृतीक जे कामां करता ती? हाजेर उत्तर दिवप म्हणल्यार सांस्कृतीक काम हे लॉस मेकींग. आतां पयशे खंयच्यान हाडटलो म्हणून हांव बिल्डर. ओके. खंयचोय तरी पूण एक ठरयलां हांवें की हांव नोकरी करचो ना. ते म्हजे मजा तकलेन खूब काम आशिल्लें, म्हणजे कितें कितें करपा जाय आमी गोंयचे खातीर. म्हजे खातीर न्ही, म्हाका 10 बंगले 50 गाडयो आनी ती ह्या ताका लागून न्ही, पुणून ह्या गोंया खातीर आमी देणें लागता आनी हें कोण तरी करपाक जाय. ही म्हाका पयलीं पसून हें आशिल्लें. आनी ताका लागून पयलींच हांवें ठरयल्लें कॉलेज पास जाता म्हाका बिजनस करपाचो आसा, की म्हाका उरिल्लो टायम जें म्हाका करपा जाय तें करपाक मेळटलें. पूण हळू अशें जालें की दोनी कामां म्हजीच आवडीची जालीं. त्या बिल्डिंगेन तितलो हांव हरशीं आर्किटेक्ट न्ही, इंजिनियर न्ही, पूण तो इतलो घुसलो की म्हजी एक काम करपाची पद्दत आसा की तुवें फाटीं बरयल्लें मिस्टर परफेक्शनिस्ट. तें म्हजें खरेंच भितर आसा. हांव खंयची गजाल जर म्हाका जाय तेन्ना हांव तिडकता मागीर, कळ्ळें. आनी तें परफेक्शनिस्ट केन्ना म्हणटा, कोणी फटिंगपणां करता, कळ्ळें, कोणी अर्दिकुटी करता आनी आपलें छानपण सांगता, हें म्हज्यान सोंसना. हांव सरळ, तुमकां जर करपा जाय जाल्यार अशेंच करात. आनी केन्ना तापताय बी तूं. तापता नाल्यार ताका उपाय ना, दुसरो उपाय ना ताका, ह्याक दुसरो उपाय ना, कळ्ळें. म्हणून जो मनीस कोणी जावं जो खरें प्रामाणीकपणे काम करता, स्वताचे पयशे घालून काम करता, तो मनीस फाल्यां जर कितें जर ताजे कडेन येवन कोणी चुकीची गोश्टी करता तो कसो आयकतलो? कोणूच आयकुचो ना फाल्यां. हांवूच कित्याक, म्हजे सारके मातशी 10 मनीस आसल्यार तांची प्रतिक्रिया तीच आसतली. आनी आमी जर त्या गोश्टीक विरोध करता, आमी नाकाशिल्ल्या गोश्टीक विरोध करतात. गरज आसा विरोध करपाची. जे फटिंगपण करून सांगतात कितें गोश्टी आमकांच सांगतात. हांव म्हणटा भायर सांगा, आमकां सांगनाकात. दॅट इज इम्पॉर्टंट. राजन बाबाक ताजे जे वळखीचे किंवा ताजे मित्रमंडळ जे आसात ते वळखतात राजू म्हणून, आनी ताजी म्हाका दिसता खरी वळख. राजू, एक सांग म्हाका, तूं हे नाटक किंवा हे हाजे कडेन आयलो कसो? हांव बरें फाटीं पयलें हे दोनी गूण न्ही म्हजे शाळे हातून आशिल्लो. आतां शाळेन एक्झिबिशन आशिल्लें, कितें तरी करूं म्हाका याद जाता हांवें बिल्डींग करून दवरिल्ली. ओके. पळय म्हणजे वेन यू गो बॅक, हें कितें जालें म्हजे कडेन, खंयच्यान जालें. दुसरें, हांव नाटका कडेन कसो पावलो. स्कुलांनी नाटकां करतालो हेवटेन. हरशीं हांव मदीं स्पोर्ट्सां आशिल्लो म्हज्या घरांत. गोवा रँकींग प्लेयर, हांवूय गोवा रँकींग जालो हातून. पूण जेन्ना कले कडेन पावलो विद्यानिकेतनाचे थ्रू, किंवा त्या वेळाची जी पिढी आशिल्ली आमची, सगळे आमचो ग्रूप आशिल्लो, तो एक वेगळोच एक ग्रूप आमचो निर्माण जालो. आनी हाजें फूल क्रेडीट सुशांत नायकाक वता आनी केशव नायकाक ताजे बापाय, की ताका लागून आमी ऑर्केस्ट्रा फॉर्म केलो. ऑर्केस्ट्राचे प्रोग्राम जावपाक लागले. हळू विद्यानिकेतना आमकां भितर हाडले. तुमी हांगाच कित्याक करना? थंयच्यान नाटकां सुरू जालीं. भिकुपय मेळ्ळो, प्रकाश थळी मेळ्ळो. थंयच्यान नाटकाची ओड निर्माण जाले. अरे म्हाका हरशीं काम करप म्हाका आवडनाशिल्लें. आय वॉज ऑलवेज ऑड. पूण बाकी सगळें करतालो. लायटींग सेटींग, डिरेक्शन सगळें करपाक. कॉलेजींत आसतना एकांकिका बक्षीस हाडल्या. ती पयलीं कोणाली केल्ली ती हांवें बसोवन, मागीर हांव म्हजी बसयल्ली, ती पयलीं आयली सगळे कडेन. सो थंयच्यान कॉन्फिडन्स लेवल वाडत गेलें की यू कॅन डू इट. प्रामाणीकपणे काम कर. तुजें म्हाका एक नाटक याद आसा जें कोंकणी भाशा मंडळान केल्ली, अजिपुरांतली कल्पकथा, आनी तातूंत तुजें लायटींग आनी सेटींग तुजें आशिल्लें आनी ताका तुका प्रायजय मेळिल्लें. म्हाका एक सांग, तुवें आतां पयलो जो आमी एखाद्या मडगांवचो तो ऑर्केस्ट्रा म्हणटा तो, आनी तेन्ना एक असो तेंप आशिल्लो की ऑर्केस्ट्राचे सगळ्याक पिशे आशिल्ले आनी बॉम्बे साकून हांगा येताले आनी तें तिकेट पयशे दिवन हे पळयताले. महेश कुमार पार्टी येताली, जो दादलो बायलाच्या आवाजान पद म्हणटालो, ते आशिल्ले थंय. आनी आमचो महेश हांगा आशिल्लो. आमची पार्टी महेश कुमारान पार्टी, मागीर स्वर बहार जाली,
कळ्ळें. म्हणून आमी तो प्रोग्राम करता आसतना पसून एक वेगळो क्लास दवरिल्लो की क्लासिकल सॉंग्स कशी येवची, फक्त फिल्मी न्ही, उट्टी पदां न्ही. उट्टी पदां 1-2-4 आसतालीं, पूण तातूंत भितर मागीर तेन्ना म्हाका याद जाता आंधी, मागीर तुगेले मेरे मितवा हातूंतले, मागीर तुगेले गीत गाता चलाचे, सावरे की बंसी, जबदीप डले आना. सो अशी क्लासिकल बेस ती सुचिता बी म्हणटाले आमचे वरवीं. आनी कोण कलाकार याद आसा अशे बरे गाजिल्ले तेन्नाचे? तेन्नाचे तेन्ना सरावंडींग गोंयान खूब चलताले प्रोग्राम. म्हणजे आमचे बरोबर हेमंत नायक, ताजी म्हाका दिसता सिल्वर स्ट्रींग काय अशें कितें तो ऑर्केस्ट्रा आशिल्लो, तागेले हातून बरे बरे म्हणपी आशिल्ले. आमी सरवार मडगांव अशी 2-3 ऑर्केस्ट्रा, मडगांव मेलोडी मेकर्स मडगांव मेलोडी मेकर्स आशिल्ले. सो अशे 2-3 हांगा ते आयिल्ले. मागीर तेवटेन खंयचो ओमकार आनी फोंड्या बिड्या म्हणजे प्रत्येक तुज्या सिटीन आमचे ऑर्केस्ट्रा आशिल्ले. मेजर सिटीन 7-8 ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलताले तेन्ना आमी तांचे बरोबर. महत्वाचे म्हणजे सगळे तिकेटी लावून प्रोग्राम करताले येताले तेन्ना पळोवपाक. तेन्ना काळूच तोप आशिल्लो न्ही. समवेर 1970s ज्या जाग्यार फिल्माचो भाग बदललो, फिल्म बरी पॉप्युलर जाली, थिएटर आयली, पिक्चर नवे नवे. पयलीं कशें जातालें आमकां, म्हाका याद जाता शोले पसून आमी बेळगांव वचून पळयला. हांगा विशांतान पिक्चर, मेट्रोपोलान पिक्चर 6 म्हयन्यांनी येवप, 6 म्हयन्यांनी एक वर्सान येतालो. ते नवे रिलीज जाल्ले 6 म्हयन्यांनी हांगा येताले. सो दॅट वॉज द इशू तेन्ना. पूण तरी पूण आमी बेळगांव वचून पळोवप. म्हणजे आतां हांव फिल्मा कडेन लिंक जालो पळय. फिल्म म्हाका पळोवपाक खूब आवडटालें आनी हांव खंयच्याय फिल्म 2-3 पळयल्या वाज नाशिल्लो. आनी हांवें वायटांतले वायट फिल्म पसून पळयला, दो चट्टाने म्हणून. तातूंत पसून सगळें म्हणटा हो आनी कितें, हातूंत कितें बरें आशिल्लें, वायट आसा सगळें, पूण कितें तरी बरें आसा तें हांव ताचेर पॉयंट धरतालो. रजू, तुजे कडेन फिल्मा कडेन येवचे पयलीं तुजे नाटका कडेन पळयता. तूं म्हणलें तुवें हें केलें ना, आनी विद्यानिकेतन ज्याने म्हाका दिसता हे आमचे घाशीराम केला, क्लासिक्स म्हणटा लेकुरे केले. हांवें 2-3 नाटकां डिरेक्ट केल्या. तसे आमी सज्जन केला, काळा वजीर पांढरा राजा केला, गणपतवाणी केला, मागीर 14वा मजला केला. सो बरी एक्सपेरिमेंट करूनय नाटकां केला. आनी आय लव टू डू एक्सपेरिमेंट. तेन्नाचें मडगांवचें वातावरण कशें आशिल्लें? मडगांवचें वातावरण तेन्ना खूबच बरें आशिल्लें. म्हणजे कितले पंगड आशिल्ले मडगांव. गोमंत विद्यानिकेतन, गोमंत कला असोसिएशन, अप्रूप कला, अशे कितलेशे सगळ्यांचे कॉम्पिटिशन. कोंकणी, मराठी. विद्यानिकेतन फक्त मराठी करताले, तेवटेन कोंकणी करताले. स्वरमंच, तेवटेन म्युजिकल प्रोग्राम, अशे वेगवेगळे मडगांव कंटिन्युअस कितें जाताले, कितें प्रोग्राम जाताले. पुणून लेट 90s, आय थिंक 1995 नंतर 95 जवळ तो पिरियड देंवपा लागलो हळूहळू. खूब 2000 नंतर कित्याक लागून? बेजिकली कितें आसता, भुरग्यांक आनी नवी पिढीक आपण एनकरेजमेंट करपाक जाय सदांच. आमी ओल्ड फॅशन जाता. आमी जरी कितले नवी टॅक्नॉलॉजीक, नवे हाका गोश्टीक जरी आमी पळयले, वी आर गोईंग टू हॅव टू एक्सेप्ट द न्यू टॅक्नॉलॉजी, न्यू तांचे आयकून तरी घेयात. तांकां सपोर्ट. आमकांय तेन्ना कोण तरी सपोर्टूच केल्लो. आमी कितें महाराष्ट्रांतले पदवी घेवन येवन नाशिल्ले आमी नाटकां करपाक. हांवें नाटकूय शिकुना, सिनेमाय शिकुना. पुणून आमची थ्रू आवट तातूंत इनवॉल्वमेंट वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डेडिकेशन, टायम आमी पिशे लागताले. आमी 2-3 वर मातसो रिहर्सल करता. दॅट वॉज इम्पॉर्टंट. हो मध्य काळान मिस जालो. परत येवपाक लागलो तेन्ना नवे पिढीन अरे ना, हे इतले पयशे कित्याक खर्च करपाचे, हे इतले कित्याक करपाचे, ते तितले. भुरग्यां कडेन जबाबदारी दिवपा जाय. बापायन आपलो बिझनेस भुरग्यां कडेन सांबाळपाक दिवपाक जाय आनी आपणें पळोवपाची भुमिका घेवपाक जाय आनी मदीं मदीं गायडन्स दिवपाक जाय. बाबा हें चुकीचें करचो, हें केलें अमकें जालें. चूक करता म्हणून सांगपाक सोंपें, पूण कित्याक चूक करता, हाजें कितें जातलें हें सांगप इम्पॉर्टंट आसता. अश्यो कांय संस्था करपाक चुको विद्यानिकेतन नंतर जालें. हांवें पळयलें. ताका लागून ही आज जी परिस्थिती विद्यानिकेतनची जाली ताका काही काळ हे कारणीभूत ताजे मेंबर्स आसा. आनी ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता नाट्य विभाग आसा तो सामको डिटेच जालो. कलावो जो बंद जालो तांचो आतां. म्हणजे नाटकां जी पळय म्हाका याद जाता आमी प्रत्येक वर्सा म्हणजे तेन्ना सगळे कडेन वातावरण आशिल्लें. म्हणजे विद्यानिकेतनचे नाटक स्पर्धे जाता म्हूण रावताले. अरे आतां आमकां जालें कोण ना व्हडली बरी जाली ना, दोनूच जालें. आतां विद्यानिकेतन नाटक पळोवपाक जाय, ताजेर आमचो रिजल्ट लागतलो अशें म्हणून नाटकां पळोवपाक येताले. आमचे घाशीराम पळोवन म्हाका याद जाता रवींद्र रामोणकारान टोटल आपले नाटकाचे महाराज मेले नाटकाचो हे चेंज केलो भायल्यान एंट्री बिंट्री करून. इतले ते आमचो पावरफूल आसताले. तुमी हेच नाटक घेवन दिल्लीक गेल्ले आनी तातूंत भितर म्हाका दिसता तुमकां प्रायजय मेळ्ळें. दिल्ली पयलीं मेळ्ळें, गोंयान पयलीं मेळ्ळें आनी राज्य नाट्य म्हणून आमी मुंबय गेले. मुंबय इट वॉज वेल एप्रिशिएटेड. तो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो? घाशीराम एक्सपिरियन्स म्हणटा ते
वेगळेंच. इट वॉज ए गूड टीम वर्क. जरी सातपुते म्हणून डिरेक्टर आशिल्लो, आमकां जाता अरे 15 दीस रिहर्सल जाल्ले कांयच कळना कितें करपा म्हणून तें. मागीर आतां आमी सगळे 5-6 जाण बसून ट्रेनीन मुंबय गेले. वी सॉ घाशीराम एज वेल एज महानिर्वाण. हे कितें नाटक म्हण तें सुद्दां. ताजे नंतर आमी ताजे आमचे इम्प्रोवायज करून करून सगळ्यांनी, तातूंत प्रसाद शिकरे म्हण, राजू शिकरे म्हण, हांव म्हण, म्हणजे प्रत्येक जाण नाच कसो करप, कितें मुवमेंट कशें घेवप, प्रत्येकाले तातूंत भितर कंट्रिब्युशन आसतालें एक्टराचें. इवन तुमचे म्हणजे मूळ नाटक आनी तुमच्या नाटकांत नाचाचे स्टेप्स पसून वेगळे आशिल्ले. इवन म्युझिक वेगळें आशिल्लें. म्युझिक वेगळें सगळें. सी इट वॉज ए टोटल टीम वर्क. दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी सगळे लोक सामके आपले सगळें विसरून थंय रिहर्सल. कोणाक 3 केन्ना जाता तें कळना. अरे म्हाका एका न्हिदपा असलें ना. आमी 3 आवडून सकाळ फुडें 7 कामाक गेले, परते 7 वेळ. मागीर तेन्ना काळ म्हाका येता की आमी डेली सांजवेळ जाली की थंय विद्यानिकेतना कडेन पावताले आपुणूच. म्हणजे तुमच्या ह्याच नाटकाचो एक दिल्लीचो एक हे आसा की थंय जे जे आमचे सगळे हातूंतले नाटकांतले भट आसात तांगेले सगळे हे केल्ले आनी ते करपाक ते टायम नाशिल्लो. हे सो ताका लागून थोड्यांनी म्हाका दिसता हांगा वचून म्हाल्यागेर वचून सगळे सगळे ती उमेद पळय तांची प्रत्येकाली की चल सगळ्यांनी ते कितें जालें ते मेकअप करपाक प्रत्येकाक एक वर लागतालो. ते सारकें करपाक स्पर्धेचें नाटक न्ही तें. सो प्रत्येकाक ते वयली कवर घालून बसयले. मागीर ते सुकले की तो टचअप केलो ते घेवन बसचें पडटालें. मागीर ते काडप बिडप त्या बरोबर कांय ना. नाटका प्रयोग जाय सर सगळें कॅज्युअल कट करून. आनी अभिमान दिसतालो कितें हे नाटक करता घाशीराम कळ्ळें. सो दॅट वॉज हे तांकां फाटल्यान. रजू तूं सिनेमा कडेन कसो आयला? एकदम वेगळोच हे आनी तूं म्हणटास तुका व्हडलोसो एक्सपिरियन्सय काय नाशिल्लो तातूंत भितर? अजिबात नाशिल्लो म्हाका. पूण तुवें पयलीं केल्ले सिनेमा शितू. पूण सिनेमा खूब पळयतालो. सिनेमा पळयतालो, रिपीट पळयतालो. म्हाका आवडटालो सिनेमा पळोवपाक आनी इनवॉल्व जावन पळयतालो. आनी हांव परत परत पळोवपाक म्हाका व्हडले त्रास जाले. बेजिकली पळोवपाक अशेंच आमचे भितर आमचे दोग जाणां भितर आर्ग्युमेंटा कितें हांव येना भायर येना म्हाका म्युजीक करपाक तुजो अशें आमचें. म्हणटा ताका चॅलेंज म्हणून हांवें म्युजीक घेतलें. हांव म्हणलें फुडल्या नाटकाचें म्युजीक हांव करतलो. ओके. म्हणून हांवें शितूचें नाटकाचें म्युजीक करपाक हांव घेतलें. ताका दिलें ना. कितें सांगलें अरे या रे मातशें पासे मारूं. ना म्हाका म्युजीक करपाक. कितें म्युजीक करपाक जाय अशें करून वाचून ताका हांवें शितू नाटकाचें म्युजीक घेतलें. तें म्युजीक करता आसतना आय गॉट द प्रायज फॉर दॅट म्युजीक बॅकग्रावंड स्कोर. पूण तें करता आसतना म्हाका जाणवलें की दीस इज अ फिल्म स्टोरी. हाजेर बरें फिल्म जावपाक शकता. मागीर म्हजे मुंबयचे मित्र आशिल्ले तांचे कडेन उलयलो, स्क्रीन प्ले केलो. बेजिकली हांव बिजी आमकां मडगांव आनी मुंबय हातून वचप येवप तेन्ना आतां शक्य आसा सकाळ सांजे येवप तेन्ना तितलें नाशिल्लें. म्हणटा मागीर स्क्रीन प्लेक हांव तितलो इनवॉल्व जावपाक शकना. पूण एट द टायम ऑफ शूट आय वॉज टोटली इनवॉल्व. आनी तें करता 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 खूब गोश्टी शिकलो. तातूंत थँक्स टू देवो देवधर. ताचे कडल्यान हांव कॅमेरा कसो आसचो, कितें करचें, कशें फेस करचें, नाटकाचें भुमिका प्रत्येका कडेन करून घेवपाक म्हाका शक्य आशिल्लें. कोणी कोंकणी आनी हांवें डिरेक्ट केल्लें बाबा कितलें जाय. पूण कॅमेराक कितें जाय, खंयच्या एंगलान जाय, कशें जाय हें हळू हळू करून शिकलो. कसो आसपाक जाय स्क्रीन प्ले. आनी तें करतकीर एक्चुअली आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 96 आमी ती VHS रिलीज करपा आशिल्ली. तेन्ना रामकृष्ण नायकाचे थ्रू श्याम बेनेगलाक उतर घालें की तूं यो म्हणून. आनी तो ताचो सामको करचो तो आयलो. येतकीर आमी आपल्या पयलीं VHS धाडून पावलो आपल्याक पळोवपाक जाय. ही सॉ दॅट फिल्म. ही केम आनी वी वर सिटींग नानू रिसॉर्टान बसल्या जेवपाक दोगूच जाण. म्हणलो हे फिल्म कितल्याक तूं गेलें? म्हणलें पयलेंच फिल्म आर्टिस्ट बीग सगळें फर्स्ट टायम. कितें सांगता काय म्हणपाक इतलो बरो प्रोडक्ट. तूं कित्याक ल्हान TV खातीर फिल्म कित्याक करता? गो ऑन बीग स्क्रीन. सो दॅट वॉज द टर्निंग पॉयंट इन माय लायफ. आय डिसायडेड माय नेक्स्ट फिल्म वील बी ऑन बीग स्क्रीन. तेन्ना तो विचार चालू आशिल्लो स्टोरी जाय. मागीर ती विमानांतल्यान हांवें गोंय पळयलें आनी ते सगळे तांबडे चर दोंगर कितें म्हाका पळोवपाक सदां आवडटालें. ते पळोवन म्हाका दिसलें की अरे हाजेर विशयाचेर फिल्म जावपाक जाय. मागीर सगळ्या कडेन उलयलो, भाई मावज्या कडेन उलयलो. मागीर भाई मावज्यान आमकां सगळे पर्यावरणाचे जे लोक काम करतात तांचे कडेन वचून हांवें इन्स्पेक्ट केलें, पळयलें, सगळे तातूंतले बारकावे घेतले. आनी आलिशा फिल्म जवळ जवळ जाल्ली, बरोवन जाल्ली. इतल्यान 2004 आयलो इफी आयलो. अरे इफी गोंयांत येता आनी कोंकणी फिल्म ना कशें जातलें? हांव मनोहर बाबा कडेन गेलो तेन्नाचे CM. ही सेड जालो चल कर तूं कितें पळोवया कितें करपा जाता तें. म्हणून मागीर नेटान आमी 21 दिसान शुटींग आनी 24 दिसान पोस्ट प्रोडक्शन करून फिल्म रेडी. इफी अनावन्स जाला. आनी तांचे लोक आयले पळोवपाक. आमी धाडले म्हणटकीर बाबा वेदर इट इज एलिजिबल प्रिमियर करपाक.
आनी ताणें थंय पोस्ट प्रोडक्शन फायनल स्टेज फिल्म पळोवन ताणें ओके दिलें. ओके सेन्सॉर जाय, तेन्ना सेन्सॉर आयलें. सेन्सॉर कशें आमी एप्लाय केलें तो जागूच काडना. मागीर पर्रीकर तेन्ना CM न्ही, खरेंच थँक्स टू हिम, ताका लागून हांव सामको फूल फ्लॅज फिल्मान पावलो. ताणें सांगलें कर थंय वच तूं, आपूण पळयता. हांव वचून सेन्सॉर बोर्डाच्या ऑफिसाच्या भायर भितर चेअरपर्सन आसा शर्मिला टगोर, हांवें सांगलें हांव भायर बसलां म्हणून, राव म्हणपाक जाय. 5 मिनटान शर्मिला टगोर भाई यहाँ तालक कौन है, आपका स्क्रीनिंग कल 11 बजे है, 2 बजे तक आपको सेंसर सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके. हां सगळें घेवन त्याच दिस सांजचो गोंयांत हाडून फिल्माची पेटी बी सगळी हँडेड ओवर टू इफीचे तेन्ना सुरू जावपा आशिल्लें सामकें. ती दिली आनी थंय लागलें. लोकांक खूब आवडलें. तेंच्यांनी इमिजिएटली नेक्स्ट नॅशनल अवॉर्ड, फर्स्ट नॅशनल अवॉर्ड टू कोंकणी फिल्म. म्हणजे पळय जे आपूण जेन्ना मनांतल्यान खंयची गजाल करता ताजो सक्सेस हो मेळटाच. मनांतल्यान केल्लें की बाबा कोंकणीक इफीन स्थान मेळचें म्हणून. पयशे बिशे ताजो विचार करूनाशिल्लो, कितें जाता तें जावं, केलें. कळ्ळें. थंयच्यान नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें आनी कॉन्फिडन्स वाडलें. कळ्ळें की कोंकणी फिल्माक पयलें नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळें म्हणून. राजन तालुका मेळ्ळें म्हूण न्ही, कोंकणी फिल्म नॅशनल लेवलीचेर गेलो, पयलें नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. हो खूब आनंद आशिल्लो म्हाका त्या वेळाचो. आनी थंयच्यान मागीर तें कॉन्फिडन्स मेळटा, एकार एक फिल्म करत गेलो. मागीर एवरी 2 years देर वॉज अ फिल्म. 2004 आलिशा, 2006 सावली अंतर्नाताक तर आमकां 5 नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळी अंतर्नाताक. मागीर 2007 हांव सावरिया.com. मराठी आनी कोंकणी हे दोनूय करपाचे आयडिया कित्याक लागून, सी वेन यू आय ऑलवेज प्रिफर गोईंग अप. तें सी एकदां तुका फाल्यां हांव तुका सादीत तुका फाल्यां जर राष्ट्रीय पुरस्कार व्हडलो मेळ्ळो ताजे नंतर तो मेळ्ळो, पूण हांगा व्हडलो पुरस्कार म्हणून तुका व्हडलें हें जायना. सो वॉट इज युअर नेक्स्ट टार्गेट टू गो बियॉन्ड दॅट. कोंकणी फिल्मांचो क्षेत्र खूब ल्हान आसा, लोक कमी आसा, सगळें कमी आसा. सो खंयच्या हाजेर वचचो. आनी लकीली म्हाका एक बरी स्टोरी मेळ्ळी जी बऱ्या लोकांनी आयकली आनी तांणी सगळ्यांनी म्हाका येस म्हणून सांगलें. म्हजी स्टोरी लिहून जातकीर हांवें पयलीं प्रेजेंट केल्यार रामकृष्ण नायक, भास्कर चंदावरकर, दामू केंकरे, मोहनदास सुंगटणकर हांचे मुखार वाचून जाय. म्हणपाक अप्रतिम आहे, करा फिल्म याच्यावर. दामू पयलं केलें. विमा लागू सांगलें नाही मी करणारच आहे. म्हटलं किती पैशाचं बघा, तुम्हाला काही पाहिजे त्या, मी ही फिल्म करणार. फक्त एकच रिक्वेस्ट, तुमचं सिंगर कोण आहे, क्लासिकल सिंगर आरती अंकलेकर, तिचं शूट करा ती गाताना आणि मला द्या. तिने इतले डेडिकेटेड काम केलं सगळें त्या हातून. सगळें टीम इतले बरें जोडे. सावली मुंबय भरपूर घातलें. अंतनार 6 नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळे आमकां त्या हाका सगळी. सावलीकूय खूब मेळ्ळी अवॉर्ड्स. कळ्ळें. रिमा लागू मेळ्ळी, पत्कीक नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळे, आरती अंकलेकर मेळ्ळे आनी एक बाल मेळ्ळे आमकां. आनी श्रीधराक सावरिया.com. सावरिया श्रीधराकूय मेळ्ळा. श्रीधराक गिताचे मेळ्ळा. ते नील रंगात श्रीधरान नीळ रंगात रंगला कोंकणीन बरयला आनी मराठीनूय बरयला. जे मराठीन ताणें पळय बरयलां तें फक्त आमच्या पदान आसा. आनी मागीर ती राधा ही बावरी ती पूण तांचेर सदां आक्षेप येता. तुमी पळय सगळे क्लेम करता, तुमी श्रीधराक क्रेडीट दिवपा जाय ताजेर. खंय म्हणटा तें. आनी दीप करापूरकार क्रेडीट दिवपा जाय की ताजेर बेस तुमी अल्बम केलें, तुमचें क्रिएशन न्ही. आनी मागीर पत्की तुम्ही ताजेर कितली ती राधा ही बावरी करूं किंवा आनी कोणें पद म्हणूं, दॅट मोर क्रेडीट हॅज टू बी गिवन टू द मेन रायटर. हो एकूच म्हजो हें आसा आनी हांव सदां उलोवन दाखयता तो. आतां हिंदीक बी कितें वचपाचें आसा? चल्ल्या सद्या म्हजी स्टोरी फायनल स्टेजीर आसा. जाली बरोवन डायलॉग्स चल्ल्या बरोवपाचे. अजून मूड लागना बरोवपाचो. सो कितें हांव म्हजें काम तें करता आसतना मूड लागतालो. कितें ढोबळ अशें जर सांगपाक कशी स्टोरी? कितें बेस्ड ऑन गोवन स्टोरी. गोवन म्युजिशियनाची स्टोरी आसा. थोडी पदां बिदां आसा. नायस रिलेशन बिटवीन अ फादर एंड डॉटर. हाजेर एक बरो पिक्चर जाला, स्क्रीन प्ले बरो जाला. आनी जर फाल्यां जर एक हिंदी एक्टर हांव करता, नांव डिस्क्लोज करना, तो जर जालो करता म्हणत जाल्यार हांव कोंकणी आनी हिंदी करता. नाल्यार आय शिफ्ट टू ओन्ली कोंकणी बिकॉज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दॅर. फाल्यां कित्याक लागून हिंदी पळयता की देर इज OTT प्लॅटफॉर्म. आनी तुका जर एक्टर बरो आसत जाल्यार तो OTT प्लॅटफॉर्म फट करून घेतलो. म्हाका ताजे फायदो जावपा नाका. बट सी अगेन आय वॉन्ट टू गो टू माय ऑर फॅक एंड ऑफ माय लायफ इन अनदर 1 step फॉरवर्ड म्हणटा तशी इन हिंदी सिनेमा. कळ्ळें. फिल्म बरें जाल्लें आसा. फुडलें फुडलें पळोवया. पूण सदां अपेक्षा म्हणजे की मुखार करचें, काम करचें, मुखार वचचें. ह्या हिंदी पिक्चराक गोंयकार आसतले? गोंयकार आसतले 100%. गोंयकार आसतले, भायले आसतले, सगळे आसतले. नॉट ओन्ली टोटली भायले.
तुज्यो आतां आमी तुजे जो आतां सद्याक तुवें जो हें घेतला हो रवींद्र भवन मडगांवान तूं म्हणटा तसो की मडगांवाची जी सांस्कृतीक राजधानी ही वळख मातशी फेड जावपाक लागिल्ली म्हणजे जवळपास फेड जाल्ली अशी ती आशिल्ली आनी आतां तुवें हें घेतला तुका ताज्या पयलीं आमचे गोवा मनोरंजन सोसायटीचो जो उपाध्यक्ष आशिल्लो तुका थंयचो हें आसा कितें चिंतलां तुवें कशें करून हो जो पयलींचो जो मडगांवचे म्हळ्यार 80 जो हे आशिल्लो की प्रत्येक मडगांवकार सामको कलेक भितर कल्याच्या हाता भितर हे सामको धुंद आशिल्लो अशी परिस्थिती परत येतली अशें दिसता तुका आनी जर येतली जाल्यार तूं कितें तुजे प्लॅन्स आसा येतली जरूर येतली कित्याक आसा सी आमकां आय थँक दिगंबर दामू NCM फॉर गिवींग मी दीस ऑपॉर्च्युनिटी खूब म्हणजे गोश्टी हांव तांकांय सांगतालो सी अशें न्ही की हांव त्या कदेलाचेरूच बसून काम करपाक जाय हांव भायर वचून सांगतालो पुणून कितें जातालें प्रत्येकालें विजन वेगळें आसता गोश्टी कित्याक ताजे बरोबर तागेल्यो 10 गोश्टी आसता म्हज्यो हाजे बरोबर म्हज्यो गोश्टी आसता सो गिवींग दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू मी म्हगेलें कशें पयलीं हांव कसो आयलो सांजे वेळ जाली की आमी विद्यानिकेतनां वताले सेम थिंग आय एम स्टार्टींग हियर ओके सांजे वेळ जाली की कलाकार आसा तो रवींद्र भवना कडेन येतलो बसतलो च्या मारतलो खबरी करतलो जशें हाजे पयलीं कलाकार बी जाताले कला अकॅडमी जातालें सिमिलर कला अकॅडमी कित्याक आमचें जातालें हांव सांजे वेळ हांव टेबल टेनीस टुर्नामेंट घेवन आयलो 8 बेगीन विद्यानिकेतना कडेन या थंय मातशी 10 मिनटां बसली शिवाय न्हीद पडनाशिल्ली सो सेम थिंग दॅट इज वाय कॅन्टीन केलें रवींद्र भवन क्लब फॉर्मार केला प्रत्येक आर्टिस्टाक मेंबर जावपाचें 100 रुपया मेंबर जावपाचें मेंबर जावपाचें खंय तरी ते एक बाबा रिकॉग्निशन जाय ताज्यान येवन टेबल बूक करपा जाता फुक्याक पयशे दिवपा लागना 8 टेबलां घाल्ले आसात आनी 8 लोकांक एका टेबलाचेर बसपाक मेळटा 8 8 64 64 पीपल कॅन सीट टुगेदर एट ए टायम बसात उलयात नाटकाचेर उलयात पिक्चराचेर उलयात बाकी खबरी करात एनीथींग अदर दॅन रिलीजन बिझनेस कळ्ळें ह्यो गोश्टी सोडून आनी पॉलिटिक्स ह्यो गोश्टी सोडून तुमी बसान खबरी करात आतां हळू डेली फ्रायडे प्रोग्राम करपाक लागले सुरू जाले आनी इट इज गुड रिस्पॉन्स लोक येतात सामके सारके टायमार आतां पर्यंत खंयचे केल्यात ते एक स्वरानंद काव्यानंद नाट्यानंद आनी नृत्यानंद आतां काल आमचो स्वरानंद जालो आतां शुक्राराक नृत्यानंद आसा ताचे फुडल्या शुक्राराक काव्यानंद आसा ही कितें आयडिया तुजी कशी आयडिया की सी लोकांक हाडटले कशें ते प्रत्येक जाण इज म्हणटा अरे हांगा कांय जायना मेन थिंग कांय जायत ना सो जाता आतां सो लोक येतात ओके आतां फक्त मेसेजीस आमची पेपरार एड पळय तुवें केन्ना घाल्ली ना प्रेस आमकां न्यूज दिता ती आनी दुसऱ्या वर्सार सोशल मिडिया आनी लोकांक आतां संवय लागल्या आतां ही संवय म्हाका हळू वाडोवपा जाय म्हणजे आतां आमी धरिल्ले 100 150 ते 200 लोक आसतात ओके कमीत कमी काल पासून 200 वयर आशिल्ले लोक मागीर कुशीन आनी कदेल घाली आमी जी कदेल घाल्ली आसता ती फूल जातात दॅट इज अवर कॅपेसिटी आसपा जाय ती वाडपा जाय हळू करून आनी हे प्रोग्राम ओपन तो ओपन खुला मंच म्हणून केलो जो असो पडिल्लो ताका बरो डेकोर करून फाटल्यान करून बरो कित्याक तशी निसर्ग इतलो बरोबर आसतना आनी थंय जर बरो वेवस्थीत कार्यक्रम जालो जाल्यार कांयच इशू ना न्ही जशें आमचे कला अकादमीक ओपन थिएटर आयलें पूण ताजे बरोसो बरें चल्ला ओके कळ्ळें न्ही कित्याक रेग्युलर कंटिन्युअस शो जाता हांगा दॅट इज अ इम्पॉर्टंट थिंग मागीर दुसरें स्टेज बरी करची ताची सगळी टेंडरां बी काम चालू आसा थोड्या दिसांनी आर्ट गॅलरी येतली रिकॉर्डिंग स्टुडियो येतलो ती रिहर्सल हॉल जातले हे सगळे इन पायपलायन आसात ओके खूब गोश्टी पायपलायन आतां तरी तुमकां म्हणजे प्रत्येक जाण येवन मुद्दम येवन मेळटा अरे बदल जाणवला रवींद्र भवनात मातशें दिसपा लागलें रवींद्र भवन सी तितलें लोकांनी बरें येवचें बरो फायदो घेवचो एक लक्षांत धरात हांव घडलो कसो बिकॉज कलेचे खातीर हांव घडलो विचार म्हणजे बरें जाले कळ्ळें म्हजी वागणूक सगळ्यो गोश्टी आसा ती बाबा येस ह्या आपल्याक जाय तें करप पयशा फाटल्यान धांवप ना बेस्टेच भुरग्यांक हें जर शिक्षण लायलें जाल्यार सगळ्यांत बरी गजाल जावपाक शकता आनी दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू डू इट एट रवींद्र भवन भुरग्यांक बऱ्यो संवय लायात कला अकादमीक जशें रिपर्टरीक सारके हें आशिल्लें तशें कितें प्लॅन करताले आसा वर्कशॉप्स आसात खूब आसा पयर आमी डान्स दांडिया वर्कशॉप केलो तांचें कॉम्पिटिशन दवरलें कालूच म्हजे म्हऱ्यान एकटे आयिल्ल्या म्हजेच मैत्रीण ती की बाबा भायले इंडियन फोक डान्स कित्याक शिकोवपाक येना म्हणजे म्हाका ती नांवां 2 जाण शिकोवप पूण कंटिन्यू बरी शिकोवपी हांवूय पळय ते पळोवन शिकयता म्हण तसलें न्ही जांकां फोक इतिहास आनी डान्स खबर आसा तांकां येवनी हांव करता क्लास वर्कशॉप पयलीं सुरू करया मागीर ठरोवया कितें करपाचें तुजें जें स्वप्न आसा तें पुराय जावपाक
तुका दिसता केन्ना बसून तुगेलें सी स्वप्नां ही केन्नाय ताजी लिमीट नसता. कित्याक एक स्वप्न पळयता की तें जाता जाता पासून दुसरें स्वप्न पडटा. पूण एक मात हांव गेला की एक स्टेप बाय स्टेप हांव सदां म्हणजे करीत वचप काम परफेक्ट करप की अशें करपा जाय काम कोणें वता तें खंयच्या खातीराचें की कोणाक दुसऱ्या मनशाक तें हालोवपाची हिंमत जावपा जायना. हें म्हजें मत. हेजेन पासून हांव वचना तेंच केलें. हांव कितल्योश्यो गोश्टी केल्यो ज्यो कोणाक हालोवपाक कापासत ना. फिल्म डिरेक्टरी केली, सगळ्या लोकांचो डेटा तें आसा. फिल्म क्लब सुरू केलो, चालू रेग्युलर फिल्मां, फेस्टिवल ग्रांट्स ते फाटीं पडल्या ते करतले आतां मुखार. कित्याक लोकांचो प्रेशर येता मागीर अरे तें तूं बंद कित्याक केलें बरें आशिल्लें तें. दॅट इज इम्पॉर्टंट. मेक अवेरनेस, क्रिएट अवेरनेस दॅट पब्लीक वील प्रेशरायज दॅट इन्स्टिट्यूशन टू कंटिन्यू दॅट. आमी येता मरे, तुमी कित्याक बंद करता? तुका तिकेट जाय तिकेटीन लाय, आमी येतात पूण चालू दवर. हो भाग जावपा जाय. कलेचें म्हणटा फक्त इन्स्टिट्यूशनान कोण मनीस आयल्यान ताणें केल्यान तो वतकीर गेल्यो ह्यो गोश्टी जावपा जायना. मागीर त्यो स्वार्थाच्यो गोश्टी जाता. म्हाका हें दिसता म्हणून हांव केल्यान तें केलें. म्हजो स्वार्थ ना. जो कितें स्वार्थ आसा तो लोकां खातीर आसा. लोकांतल्या विचाराच्यान हांव हे गोश्टी करता. बाबा लोकांक कितें जाय पडटलें. दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर मी. सर हे आशिल्ले राजन बाब तालक जे म्हजे जे एजीचे आसात तांकां खबर आसतलें की 80-85 ह्या वेळार मडगांवाक कशें वातावरण आशिल्लें आनी तातूंत भितर लोक आनी प्रत्येक जाण एकल्याक पळोवन दुसरो कलाकार फुडें कशें येतालो. तांचे भितर तातूंतल्याच भितर कॉम्पिटिशन कशें वाडटालें आनी ताका लागून राज्य स्तरा वेल्या आनी थोडे तर सामके राष्ट्रीय स्तरा वेले बसून कलाकार हातूंतल्यान तयार जाले. राजन बाब म्हणटा हेच जे पयलींचे भांगराचे दीस आशिल्ले मडगांवचे खातीर तेच तांकां परत हाडपाक जाय आनी तांचें माध्यम आसा तें आमचें रवींद्र भवन हातूंतल्यान ते हाडपाक सोदतात. राजन बाब तुजी जी मनांतली आसा इच्छा ती म्हाका दिसता सगळे मडगांवकाराची इच्छा आसतली आनी ती पुराय जावची अशें हांव मागतां. आनी तूं आमचे भितर आयलो, तुवें तुजी कॅरियर कशें जालें, तुजें स्वप्न कितें आसात हाजी आमकां म्हायती दिली. ताका लागून गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हो जो आमचो संवाद आतां चालू आसा तो असोच चालू उरचो अशेंय मागता हांव. आनी तुमकांय बी सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.